Psalm chapter 27 verse 3. एक पौजुस्सु मुझे विरोधम बुगलू मुझे काळीज भिवचेना झूज मुझे विरोध उठू मुजो बरवसो तीर रावतलो. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 22. देवाचे उतार तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना, त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करीच जाय, ना तर तुमकांच तुम्ही पटयतात. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 14 to 18. आणि ते हेर शिसा लागी पाठी येत असताना लोकांचो जोमो भोवतणी असून शास्त्री तांचे लागी तर्क करनासलेले ते तांणी देखले. दिसून पळयतेच थंय असलेले सकड जाप जाले आणि धांवून वचून तांणी ताका स्वागत केलो. कितें ते तुमचे भितर तुम्ही तर्क करनासलेल्यात म्हणून जेजून तांचे लागी विचारले. कवळ जम्या भितरले एकल्यान जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री, मोनो देंवसार लागल्या म्हज्या पुताक हांवें तुजे तशी हाडला. तो ताचेर आयलेल्या तक्षण ताका धरणीर आपटिता, उपरांत तो पेंड वंगता, दान किर्लिता आनी रूख जाता. त्या देंवसाराक भायर गेला म्हूण तुज्या शिसा लागीं हांवें परातलें, पूण तांच्यान तें जालें ना. जेजून भुरग्याच्या बापाय लागीं विचारले, कितलो तेंप तावन हाका अशें जायत आसा? ताणें जाप दिली, ल्हान तावनूच. ताचो नाश करीत जाय म्हूण तवळ ताका ताणें उज्यांत आनी उदकांत लोटून घालो. पूण तुजे वरवीं कांय पुडी साध्य जाल्यार आमचेर दया दवरून आमकां पाव. दिसून ताका म्हळें, साध्य जाल्यार सतमंतल्यांक सर्व संगती साध्य. तितल्यार भुरग्याचो बापूय दुकां गळोवन व्हडल्यान म्हणालो, सतमंता धनिया, म्हजो अविश्वास पयस करूंक तूं म्हाका आदार दी. Psalm 121. इस्रायेलाचो राखणो. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना, जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायेलाचो राखणो निदाना जेमेना. सरस्पोर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता, सरस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांचो सरस्पोर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सरस्पोर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाल.